नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणल्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। केपेच्या सरकारी शाळांची जाल्यार बाबत अवस्था दुरुस्तीची आमदार एल्टन डिकोस्टाची मागणी। जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन एक्टिवेट करपाची भलायकी मंत्र्याची सुचोवणी। कोरोनाचो धोको लक्षांत घेवन घेतलो निर्णय। कार्निवाल आनी शिगमो करून मांद्र्यांत जावची ना उदरगत। रस्त्याचो आनी उदकाचो प्रश्न आयज मेरेन जालो ना सुटाव। मांद्रेच्या लोकांनी उक्तायली खंत। वरुण ब्रेवरेजेस कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक लोकांचे गेल्ले ना पडून कंपनीक उत्पादन करपाक दिवचे नात सुरू। मंत्री सुभाष फळदेसायाची शिटकावणी। मडगांव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचेर कोणाचेच ना नियंत्रण। नगरसेवक घनश्याम चिरोडकरांचो आरोप। आणि बॉक्सायटाच्या दुल्लान माकला वास्को शार प्रदूषण नियंत्रण मंडळ करता तरी कितें? समाज वावुरपी शंकर पौळजीचो प्रश्न। आता खबरो विस्तारान। केपें मतदारसंघात आशिल्ल्या सरकारी शाळांचे नूतनीकरण करचे असो प्रस्ताव फाटल्या वर्सा शिक्षण मंत्र्याकडेन मांडिल्लो, पूण आयज मेरेन हो प्रश्न सुटावो जालो ना। केपें मतदारसंघात आशिल्ल्या सरकारी शाळांचे नूतनीकरण केन्ना मेरेन जातले अशी निमणी तारीख शिक्षण मंत्र्यान दिवची अशी मागणी केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान विधानसभेत अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा केली। आमगेले केपें मतदारसंघात 13 गव्हर्मेंट स्कूल्स आहाय, ऑलमोस्ट 20 प्रायमरी स्कूल्स आहाय। आनी जेन्ना प्रशासन तुमच्या दारी येयलें तेन्ना आमगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांवें उगडास केलो आनी लास्ट 1 year एक वर्स जालें हांव सांगत आहा। न्यूज रिपोर्ट येयलो, रिपोर्टारी सांगलें की स्कलांक भुरग्यांक बसपाचें परिस्थिती ना म्हूण। आनी म्हाका लास्ट एक वर्स जालें आमगे मिनिस्टर सांगता आनी PWD ऑफिशल्सूय सांगताय की तेजे प्रोपोजल्स आनी रेन्युवेशन काम जातलें म्हूण। आतां 2 म्हयन्यान स्कॉल न्यू एकेडेमीक इयर स्टार्ट जावपा जालें। स्पीकर सर, म्हाका एक स्पेसिफीक टायम जायो मिनिस्टरा कडेन, एड्युकेशन मिनिस्टरा कडेन डेट जायी की ही स्कॉलां आमगेली नेक्स्ट एकेडेमीक इयराक बाबा काम जातलें ओ भुरग्यांक ते स्कूलां वचपाना हें म्हाका जाण जावपा जाय। कोरोना दुयेंतींचें प्रमाण वाडत आसा, हे खातीर लोकांनी आपल्या भलायकेची तपासणी करून घेवची अशें आवाहन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केलां। तशेंच भलायकी खात्यांत सगळे उपाय वेवस्थीत चालू आसात। गोंय वैजकी महाविद्यालयात जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन सुरू करून कोरोनाची तपासणी करपाक सांगल्या अशी माहिती विश्वजीत राणेन दिली। मातशे केसीस 200 ऑड जाल्ले आसा, पूण आमी ऑलरेडी GMCच्या माध्यमांतल्यान आमी लक्ष सारकें आसा। डीना कडेन चर्चा कंटिन्यूस आसा, सेक्रेटरी बी लक्ष दवरता। केंद्र सरकाराचे आमी पोर्टलाचेर आमकां कंटिन्यूस अपलोड करचें पडटा की जे कितें केसीस गोंयान आसा, पूण सगळें मायल्ड आसा। सद्या जे कितें प्रोटोकॉल दिल्लो आसा ते पाळपाचो आमी प्रयत्न करता। अबाउट 232 बट बिफोर आय मेक अ स्टेटमेंट ऑल्सो I have told them to fully activate the genome sequencing and everything. Prime Minister has said that every state that has genome sequencing, up your game as far as testing is concerned, because we need to see that which strain it is. There are 2 strains. So basically we are doing all that is going on. And also what is happening is that people also immediately if they get some symptoms which we have already through social media and all mentioned, they should go and get themselves tested so that we are also in a better position to act appropriately. So this testing will happen at same normal? Yeah, also all the PHCs, CHCs, everything is available. Antigen testing is available. So basically we have to just keep a tab. That's all. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार आयज मेरेन मांद्रे वाठारांत उदकाचो आनी रस्त्याचो प्रश्न सुटावो करपाक शकलो ना, जाल्यार कार्निवाल, शिगमो आनी व्हडल्या सेलिब्रिटींक आपोवन संगीत कार्यावळी कित्याक करता असो प्रश्न मांद्रेच्या थळाव्या लोकांनी उपरासला। उदरगतीच्या नांवाखाला नाका त्यो कार्यावळी आयोजीत करता। शिगमो, कार्निवाल आनी व्हड सेलिब्रिटींक हाडून उदकाचो आनी रस्त्याचो प्रश्न सुटावो जावचो ना। खरी उदरगत लोकांच्यो मुळाव्या गरजो पुराय करून करप आसता अशी तिडक थळाव्या मांद्रेच्या थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या।
आमच्या मांद्र्यान आमच्या लोकल एमएलए आमचो अजीत आरलकर याने आमकां मांद्र्यान आमच्या उदरगतीक लागून कार्निवल केलो. मांद्र्याची उदरगत करपाक 3 दीस कार्निवल केलो. कार्निवल करून आतां शिगमो केलो. आमचे जाणट्यांचो परंपरा शिगमो चालू आसा, काय हितून बदल जावंक ना. तरी आसतना हेणे शिगमो केलो, सिंगरांक हाडले, डान्स केलो, हिरोइनीक हाडले, हिरोइनीक बरी नाचयली गायली सगळ्यांक सिंगरांक. आनी आमचे मांद्र्याची उदरगत करपाक ही हेका आमी हाडलेलो. आमच्या लोकांनी मांद्र्याच्या लोकांनी एका जिताक आमी मांद्र्याची उदरगत कितें तरी करतलो ना हाडलो ताका. पूण हो शिगमो करता आनी कार्निवल करता, हेच्या फुडें हेका कांय ना. कित्याक हेचें कमिशन सगळें ताका हेचे घरान वयता न्हू, तेचे बँक बॅलन्स तांकां वयता. हे लोकांक कांय फायदो ना. कार्निवलाचो खंयच्या लोकांक फायदो जालो मोरजेच्या, शिगम्याचो मांद्र्याच्या लोकांक खंयच्या फायदो जालो तो हेणी दाखोवन दिवपाचो. आमच्या लोकल आमदारान अजीत आरोलकरान दाखोवन दिवपाचो. पळय लोक धडा रडटा उदकाक लागून. आनी रस्तो सगळो पिड्ड्यार जाला. धुल्लो खान लोक भुरगे सगळे सीक जाता, इस्कॉलच्या भुरग्यांक वचोंक मेळना, सीक जाता. लोक सगळो चलोंक वॉकिंगाक मेळना वचोंक. आनी आतां पळय कालंगूट, अंजुना, वागातोर, पर्वरी सगळे रस्ते चालू केले काम करपाक. सगळे थंय रस्त्याचें काम जोरान चलता. आनी तूं मांद्र्यान कित्याक करिना? ही मांद्र्याची उदरगत शिगमो आनी कार्निवल उदरगत दळीमळी सगळ्या गोंयान रस्ते चालू चल्ल्या. अंजुना जाल्यार मायकल सरान आमचे भरपूर काय बरें केला रस्ते. आनी तुका हांगा मांद्र्याचे कित्याक लागून तूं करिना? मांद्र्याची तुका उदरगत करून हाडल्या काय तुजे हे बँक बॅलन्स भरून हाडल्या हांगा लोकांनी तुमकां? लोकांनी तुका मातूय पडलें ना. आतां कार्निवल केलें बरो आहा. शिगमो कित्याक केलाय? शिगम्याच्या हेका लागून ते शिगमोचे जर कितें सिंगरांक हाडून ते इतको पयसो कित्याक वेस्ट केलाय? ते जर सगळ्यांक हाडून जर टँकर दिल्ले, प्रत्येक वाड्यांनी जर उदकाचे टँकर दिल्ले, तुका वालर म्हणटा आसले, तुका लोकांचे पडलेले काय ना. तुजी कशी तिजोरी भरता ती तूं पळयताय आनी लोकांचे हाल करताय. आनी टॅक्सीकारांक घातल्या म्हणून रस्त्यार तुजे कार्यकर्त्यांक विचार, तुजे कार्यकर्ते टॅक्सीकार आहा न्हू तांकां विचार, सगळ्यांक रस्त्यार घातले. गोवा मार्च येवन व्हरता. आनी तुवें सांगलेलें शिवोले पुला पळतरी आपूण कशी दिवंक दिवचें ना. फटीकपणां कित्याक केलें तूं? गांवांतल्या लोकांच्या सुरक्षेविशीं आनी गांवांतल्या पेप्सी कंपनी संबंधी जायत्या प्रश्नांचेर चर्चा करपाक मंगळारा बसका आपयल्ली. पूण कंपनीचे अधिकारी बसकेक हाजीर नाशिल्ल्या कारणान जो मेरेन समस्यांचेर उपाय मेळना तो मेरेन कंपनीचें उत्पादन आनी येरादारी बंद दवरपाचो निर्णय गांवकारांनी घेतलो, अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान कळीत केलें. आयतारा सांगेच्या कोटार्ली वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत 2 जाणांक मरण आयिल्लें. ते खातीर मंगळारा सकाळीं थळाव्या लोकांनी पेप्सी कंपनीच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका दवरिल्ली. ह्या बसकेक सांगेचो उपजिल्लोधिकारी तशेंच सांगेचो उप अधीक्षक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आमी डिसायड करपा जाय, आमी कितें करपा जाय सो त्या खातीर एक म्हणजे हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता तो तूं वाडोवपा जाय. जें घाल जाल्यार इन फ्युचर पसून आतां कंपनीचो इन्वेस्टमेंट आसा कितें आसा कितें आसूं कंपनी जर तेंका चालू. हांव इतकेंच मागता परत एक फावटी सगळ्या ग्रामस्थांनी आतां निर्णय घेतिल्ले आसा. जर अधिकारी वरून बिवरेजीस हांचे अधिकारी वर्गाक जर पडून गांवचे गेले ना जाल्यार तांचें प्रोडक्शन आमी चालू करपाक दिवचे ना. आनी हांव ग्रामस्थां बरोबर आसा. कारण जी मिटींग ठरयल्ली आमचो विधानसभा चालू आसा, विधानसभेचे कामकाज सोडून ह्या ग्रामस्थांचे प्रश्न आनी अधिकाऱ्यांक योग्य निर्णय घेवपा खातीर हांवें म्हजो टायम दिलो. 2 वरां रावूनय तांचो एकूय अधिकारी हांगा फिरकलो ना. हे संतापजनक आसा. तांकां गांवचे पडून गेले ना किंवा सरकाराचें पडून गेले ना. तांकां पडून वता ते तांचे फक्त प्रोडक्शनाचे. म्हणून आमी निर्णय घेतिल्ले आसा की पेप्सी कंपनी म्हणजे वरून बिवरेजीचे जे पेप्सीचो प्रॉडक्ट आसा ताचें प्रोडक्शन जावचें ना जो पर्यंत आमकां सरकार म्हणजे हांवूय सरकाराचो भाग आसा. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लो आसा. मुख्यमंत्र्यान तात्काळ बैठक घेवपाचें हें सुनियोजीत केल्लें आसा. आमकां जाय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, कारण इंडस्ट्रियल इस्टेटी भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर नासता आसतना येदी व्हडल्यो कंपनी सुरू जातात. आमकां जाय प्रेजन्स ऑफ आमचे IDCचे चेअरमॅन, IDCचे अधिकारी, त्याच बरोबर हांगा फॉरेस्ट आसतले, PWD आसतले, कलेक्टर आसतलो आनीक हे सगळे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आसतलो. हांचे सगळ्याच्या वतीन आमकां एक ठोस निर्णायक अश्यो गोश्टी जाय. हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो क्रिएट करपाक जाय आनी ताच्या नंतर रेगुलेशन्स ट्रान्सपोर्टाचेर कशे आसपाक जाय, एस्कॉर्ट्स खंय आसपाक जाय आनी गांवच्या लोकांक सुविधा कशे निर्माण जावपाक जाय. हांगा एम्प्लॉयमेंट जाता तो 80% आमच्या ग्रामस्थांक मेळपाक जाय आनी एम्प्लॉयड आसा तांचे एक्सप्लॉयटेशन जावपाक जायना. हांगचे गांवचे जेन्ना कामाक रावतात ते कामाची बदली करतात, खंय तरी बिहाराक करतात आनी खंय तांच्या प्लांटाचेर करतात, धारवाड करतात. हांगा अशे तरेन तांचे म्हणजे छळवणूक काम सोडपा जाय. हांगाचे एकट्या कोणाकय जर काडपाक जाय जाल्यार ते 12,000 रुपया पगार दितात आनी सांगता ताका तूं फाल्यांच्यान मडगांव वता.
मडगांव वचून येवपाक हांगा 12,000 रुपया खर्चाक टिकेटीकच वतात जाल्यार काम करून फायदो कितें अशे तरेची पिळवणूक सतावणूक एक्सप्लॉयटेशन हे वरून ब्युरेजी कडच्यान जाता म्हणून आमी जो पर्यंत ठोस निर्णय जायना तो पर्यंत पेप्सी कंपनीचे प्रोडक्शन बंद उरतलें. मडगांव नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचेर नियंत्रण ना असो आरोप मडगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक घनश्याम शिरोडकारान केलो. मडगांव पालिकेच्या लेखापालाक चड पगार दिला, रिक्षा घेतल्यात तांचो उपेग जायना, त्या खातीर पालिकेक लुकसाण जायत आसा. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी नगरसेवक घनश्याम शिरोडकारान केल्या. आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटीन जें कितें लक्ष आसूं जाय सगळ्या ऑफिसरांचें आनी आमच्या सगळ्यांचें त्या जाग्यार लक्ष नासल्या कारणान ही एक तुमकां एक DMA लेटर धाडला मडगांव म्युनिसिपालिटीक की असो एक स्टाफ आसा अकाउंटंट म्हणून ते अशें तेजी स्केल वेगळी आनी ते इतले पयशे एक्स्ट्रा हे सगळे घेता. तेजें जर कॅल्क्युलेशन जर करता जाल्यार ते सादारण 15 ते 16 लाख रुपया एक्स्ट्रा जाल्ले आसा आपले आमचे अकाउंटंट म्हणून हांगा आसा. हे DMA लेटर धाडला इमिडिएटली हेजेर इन्क्वायरी करची आनी कळोवची म्हणून. आनी हाजेर आतां पर्यंत कितें एक्शन जालां कितें 16तल्यान कितें एक्शन जालां कितें ना तें कांय खबर ना. ऑलरेडी ते स्टाफान पयशे घेतिल्ले आसा आनी अशेंच करून आमचे नुकसानी दिसान दीस वाडत आसा. आमचे जे ट्रक ते घेतिल्ले आसात 40 लाखाचे तेजेर कसलें एक्शन ना अजून पर्यंत. ते तशेंच पडून आसात. ते रिक्षा घेतल्यात तेय तशेंच आसा. पूण दिसान दीस आमचो सगळो पयसो रेव्हेन्यू असो वेस्ट जायत आसा. असले परिस्थितीन आमकां पगार जे आमी सदीक 30 तारीख पर्यंत जे घालताले ते आमी पयशे पगार घालूंक शकना कित्याक पगार दिसान दीस वाडत आसा. पगार घालूंक शकनात. आतां 10-15 तारीख पासून पगार जाल्ले आसा. म्हणून म्हाका दिसता की हाजेर बारकायेन सगळ्यांनी लक्ष दिवपाचें आसा कितें चल्लां तेजेर आनी गव्हर्मेंटान इमिजिएटली हेजेर एक्शन घेवपाचें आसा. हे रिकवरी पयशे जावपाक जाय म्युनिसिपालिटीचे पयशे जरी कॉमन कॅडराचो जरी स्टाफ जरी आसलो तरी पयशे हे शेवट आमच्या म्युनिसिपालिटीचे गेल्ले आसा ते रिकवर जावपाक जाय. आपल्या जायत्या व्हिडिओतल्यान सरकाराक प्रश्न करपी समाज वावुरपी शंकर पोळसीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला. मुरगांव आनी वास्कोन जावपी बॉक्सायडाच्या प्रदुशणाचो विशय ताणें उक्ताडार हाडलो. बॉक्सायडाची येरादारी चड प्रमाणात जाल्ल्यान ताचो धुल्ल वास्को रेल्वे स्टेशनाक कुशीक आशिल्ल्या भारताच्या तिरंग्याचेर उबला. चड प्रमाणात उबिल्ल्या धुल्लाक लागून ताचो रंग बदलला. मुरगांव तालुक्यांत जावपी ह्या प्रदुशणाचें प्रदूषण मंडळाक कांयच पडून गेल्लें ना. सगळ्यांनी हाचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ले दिश्टी पडटा असो आरोप शंकर पोळजीन केला. देश सर्वप्रथम आणि हो जो फ्लॅग आहा हे आमच्या देशाचे चिन्ह. हो फ्लॅग सदांच नितळ आसपाक जाय. आयज हे फ्लॅग आख्ख्या गोंयांत मेन जे कोर्ट आहा म्हणनाका पणजे म्हणनाका सगळे कडेन आसा. आणि बाकीचे जर फ्लॅग पळयत पणजे सेंटराक आहा तो कोर्टान आहा तो तेंचो कलर पळयत आनी हेचो जर कलर पळयत जाल्यार तुमकां खूब डिफरन्स दिसतलो सारको. कितलो बुरसो जाला पळय सारको. व्हायट जो कलर आहा न्हू तो ब्रावन जाल्लो आसा. आनी हो जाला एकूच कारण बॉक्सायड. आयज जी बॉक्सायड मुवमेंट जाता पोर्टान न्हू कितें आख्खी वास्को सिटी आनी मुर्मुगांव तालुका हेणी सगळे टोटल डस्टी करून सोडलेले आहा. ईच एंड एवरी जाग्याचेर धूळ सगळे कडेन धूळ सोंसता आमी. आयज ही बॉक्सायड कोल कसो ब्रीथ करता सेम आमी आयज बॉक्सायड ब्रीथ करता. हांव मुरगांवच्या आमदाराक आनी वास्कोच्या आमदाराक एक रिक्वेस्ट करता खाऱ्यावाड्या जेटीचेर वच थंयसर उबो राव आनी थंयसर बॉक्सायडाचे जे क्लाउड्स आहात न्हू हे तुमी पळया आनी तुमकां मागीर कळटलें की बाबा पोल्युशन कितल्या प्रमाणान आहा तें. पोल्युशन बोर्डाक कांयच पडोन वचोंक ना. पोल्युशन बोर्डान जे ऑफिसर्स आहात न्हू ते येता इन्स्पेक्ट करता आनी वयता. कळ्ळें तुका. तांकां तूं कितलीय कंप्लेंट केली न्हू ते म्हणटा पोल्युशन ना म्हणून. पूण हें पोल्युशन जें आमकां दोळ्या फुड्यान दिसता न्हू तें आमी भोगतात आसता. आयज नुस्तें मार्केट आसा, फ्रूट मार्केट आहा, वेजिटेबल मार्केट आहा, हेचेर सगळ्यांचेर बॉक्सायड पडलेली आसता. आनी आयज बॉक्सायडाचो सारको व्हडलो परिणाम ह्या फ्लॅगाक जाला. आनी ह्या फ्लॅगाक जो परिणाम जाला हो डस्टी हो सगळो फ्लॅग डस्टी जाल्लो आसा. आनी हो फ्लॅग जर तुमी नितळ दवरूंक शकना जाल्यार ह्या जाग्यावेलो प्लीज काडात. हो देशाचो अपमान जावपाक. गोंयभर रान वाठारांत लागिल्ल्या उज्याक लागून सैमाचें बरेंच लुकसाण जालां. झाडां पेडां लासल्यात ते भायर रानवटी जनावरां आनी सुकणीं सोरोप हांचेरूय हावळ आयल्या. हें लुकसाण भरून काडपाक आमचे यत्न चालू आसात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
250 पदमित्रांची भरती केल्या। हे फावट ते नवे आशिल्ल्या कारणान तांकां रान वाठारांत धाडूंक ना अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें आसा। गोंयभर रान वाठारांत लागपी उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर सरकारान प्रभावी उपाय येवजण करची हे विशीं नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकारान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। ह्या खातीर सरकारान अशा जाग्याचेर फायर फायटर पावपाक शकना अशा जाग्याचेर कितें तरी वेवस्था करची पडटली, कारण एक फाटल्या दिसांनी जी घटना घडल्यो त्यो परतून कदाचित जाल्यो जाल्यार तेजेर आमकां कंट्रोल करपाक आमी शकतले। जाल्यार हांव मागता आमचे माननीय मुख्यमंत्री कडेन की अशी कितें तरी वेवस्था आसपाक जाय की रानान सुद्दां समज उजो लागलो जाल्यार ते पावोवपाची अशी वेवस्था आसपाक जाय। तो उजो लागचो न्हू, फुडें स्प्रेड जावचो न्हू, आनी तेंचे जे फॉरेस्टाचे गार्ड्स आहा ऑर द पीपल अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आमची ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तयार करूंक सोदता फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, हेंकां ट्रेनिंग आयज दिवपाची गरज आहा। दे हॅव टू गो आउट ऑफ गोवा एंड लर्न हाऊ टू कंट्रोल फायर्स, how they are training their staff in other forest areas. तशें जर पळयशात ह्या हल्लीच्या वर्सांनी ह्या वर्सा खूब कडेन उजो लागलेलो आसा। फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां फायंड आउट करपाक जाय ह्या वर्साकच इतलो कडेन कित्याक उजो लागलेलो आसा, वेदर बिकॉज ऑफ क्लायमेटीक चेंज, कितें आनी कोणी एक्सिडेंटली जाला, कितें पर्पजली केला, हे आमकां रिजन फायंड आउट करपाचें आसा। हाजे पयलीं केन्नाच उजो लागूना एंड वी रियली डोंट नो द एक्चुअल रिजन की हो उजो कित्या खातीर लागला। सम से इट इज मॅन मेड, सम पीपल से इट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बट वी एक्झॅक्टली डोंट नो वॉट इज द रिजन। पण हें जें कितें घडलां हें जावचें न्हय, बिकॉज आमच्या म्हादयन थंय आमचे लोक रावतात, आमची घरां आसा थंय, आनी हो जो भंय बाकीचे आमी पळयताले हाजे पयलीं उजो असो शेतांनी लागतालो, हांगा पण लागतालो, बट दॅट इज एक्सेसिबल, रोकडो थंय उदक घालून पालोवपाक शकता लोक वचून। जेन्ना एक गाडयो त्या सुवातेर पावंक जायना, then I don't know whether these forest officials are equipped with small cylinders at least where they can carry these cylinders and douse the fire. ते नाहले दिसता म्हाका, कित्याक पोर्रा जेन्ना उजो लागलो तांकां आपयले तेन्ना they were actually, we were in stone age, like झाडाची branches काडून they were dousing out. So ahले धाकटुले cylinder which they can carry and douse off the fire. This is most important, which I mean you all should have the budget for it and equip them with that. म्हाका दिसता आमची जी जनावरां जावं झाडां वो सुकणी जी कितें आसा ती म्हाका दिसता आमचे नेबरिंग कंट्री नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेले जाल्यार म्हाका खबर ना, कित्याक ती कोणी मेले आसतली, थोडी आमची नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी गेली आसतली, थोडी कोणी दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी गेली आसतली। ताका लागून म्हाका दिसता आमची जी जनावरां झाडां वो आमची सुकणी बी ही आमकां नश्ट जाली आसात। हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं जाता ते भाशेन हे जे कोणें उजो घातला हो तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय। That is the best joke. There is no information about 22-23. And we are moving or calling attention on the fire that has happened this year. And the government has no information about it. That they could do nothing. And they are in power. And they've got double engine. And because that double engine wouldn't work, on the day the fire came, I had spoken to Honorable Minister also. And I tagged the PMO. And I told him that you have no disaster management in place. Disaster management is itself a disaster. So you take help from the PMO, you take help from the highest sources that you have of the double engine. Otherwise you will burn Goa. In future अशा पद्धतीचे इन्सिडेंट्स जावचे न्ही म्हणून स्ट्रिक्टली एक तर लोकांक सवय आसली काजी आनी परिसरांत उजो घालपाचें तें बंद केलां, लोकांक फॉरेस्ट एरियांनी एंट्री करपाकूय आमी दिना, ओके। आणि त्या खातीर लोकांनी थोडीशी जर काळजी घेत, म्हणजे एक विजयान सांगलें ते बरोबर, हांगा पेट्टा म्हणून थंयसरूय लोक उजो घालपाक लागले, इट इज ट्रू, त्या खातीर इट इज हांवेंनी मॅन मेड म्हटलां, बट कोणाक त्या खातीर स्ट्रिक्टली आमी पुलीस, फॉरेस्ट आनी फायर हाज्या फुडें सामकें स्ट्रिक्टनेस दवरला, आनी कोणूय अशा पद्दतीचो उजो घालता आसतना मेळ्ळो आसत जाल्यार ताका भितर उडोवपाक सरकार फाटीं फुडें पळोवचें ना। सरकार फॉरेस्टाच्या बाबतींत व्हेरी सिरियस आसा, अशे इन्सिडंट्स परत जावचे न्ही, ओके। आनी विथ द हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, नेवी आनी हे सगळो कंट्रोलान हाडला, बट जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय हाज्या फुडें ती सगळी प्रिकॉशन्स सरकाराची घेवपाची तयारी आसा।
फाटल्या 5 म्हयन्यांसावन सावड्ड्या सांतोण हांगा चलिल्ल्या हॉटमिक्साच्या कामाक आनी ग्रेवल क्रशराक लागून थळावे लोक बेजारल्यात. सगळ्याक धुल्ल पातळिल्ल्यान घरांत रावपाक जायना आनी घरां लेगीत धवी पडल्यात अशी तांची कागाळ आसा. दीस रात चलपी ह्या बेकायदेशीर कामाक कसलेच तरेचे प्रमाणपत्र मेळोंक ना. सांतोणांतल्या राजकीय आशिर्वादांत हॉटमिक्स प्रकल्पा विशीं गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी सावड्डे पंचायती कडेन कागाळ करून लेगीत सरकारान प्रदूषण करपी प्रकल्प अजून थांबोवंक ना. जर हें काम बेगोबेग बंद केलें ना जाल्यार थेट कोर्टांत वतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. पंचायतीन स्टॉप नोटीस मारलेली आहा तरी आसतना ते फोर्सफुली चालू करतात आनी आमी इतले फावटी तांकां सांगलें की हांगसर धुल्ल जाता हें जाता तें जाता. आमचे घरा कडेन जेन्ना अशें हांगसर फॅक्टरी आसा म्हळ्यार तेंचो धुल्ल केन्नाच इतलो जावनासलेलो की हेंचो आतां जाला. सगळे घरां हांगसर धवी पडलेले आसात. सो आयज आमी भायर सरले कित्याक रावपाक जायना आनी आतां इतलें जालां आसतना सुद्दां तेंच्यांनी परत फोर्सफुली चालू केला. फाटीं तांकां म्हणपाक लागले ते 15 दीस दियात आमकां, आमी 15 दिसां भितर म्हाल काडटा. खंयचे कडेन ओल्ड गोवा G20 कितें तरी तेंचें फंक्शन आसलें थंय तेंचो तो म्हाल वचपा आसलो रोडा खातीर. म्हणटकीर आमी खंय तरी आयकोन ओगी रावले की हें खंय तरी बंद करतले अशें दिसलेलें. पूण हें आतां तेंच्यांनी राती परत 12:30 ते 6 मेरेन चालू केल्लो आसा आनी आतां तेंच्यांनी परत आतां 4 स्टार्ट मारलेलो. आतांच हांगसर बंद केला तेंच्यांनी. सो तो धुल्ल कसो उपता कितें उपता आमी सगळे तो कॅप्चर केल्लो आसा. आमी तो दाखयतले आनी आतां आमी एक ठरयलां की जे तेंचो प्लांट जो जाग्यार चलता त्या जाग्यार आमी वयचे ना. तेजे फुडें आमी कितें आसा तो पेपर वर्क घेवन वयतले. आमी कितें आसा तो पेपर वर्कान वयतले. जे जे जाग्यार कंप्लेनी घालपा जाय कंप्लेनी परत्यो घालतले जाय जाल्यार RTI घालतले. RTI घालून डॉक्युमेंट रेडी करतले आनी तेजे उपरांत जर हे चड आसतना जर मनमानी करता जर हे चलोवपाक तशेंच सोदता जाल्यार आमी तांकां कोर्टान व्हरतले म्हणल्यार व्हरतले. सोनसोड्या वयल्या कोयराची विलेवाट लावपा खातीर पालिका 3 कोटी रुपया खर्च करतले. तशेंच दर दिसाच्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाक लेगीत शेड उबारतले. देखून फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर सोनसोड्या वयल्या कोयराचो विलेवाट लायिल्लो लोकांक पळोवंक मेळटलो अशें मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें. मंगळारा सोनसोड्या खातीर रोड मॅपाचो खर्च मंजूर करपा खातीर पालिकेन खासा बसका दवरिल्ली. त्या बसकेत उपरांत नगराध्यक्ष उलयतालो. बरें आमी एस्टिमेट तयार केल्या जशें आतां मिटिंगेक जालें ते प्रमाणे. आनीक म्हाका तरी खात्री आसा अवघ्या एक 3-4 म्हयन्यां भितर सनसेडावर 100% रिजल्ट सगळ्या मडगांवकारांक पळोवपाक मेळटलो. कारण आमी त्या तिडकीन तितले पोट तिडकीन काम करतात. अशे आमदार दिगंबर कामत फातोडेचे आमदाराचे आमी सहकार्य घेतात. तांचे कावन्सिलर आमकां सगळे सपोर्ट करतात फातोडेचे. सगळे कावन्सील हेजे करतात रेग्युलर. हांव तर डेली मॉनिटर करता. तुमच्या प्रेसान पळयलां हांव रेग्युलर चीफ ऑफिसर मायसेल्फ इंजिनियर सगळे टीम आमी रेग्युलर मॉनिटर करतात. आज पसून सकाळीं हांव 8 वरांचेर गेल्लो. 8 वरांचेर वचून थंय वतकीर मातशें येयलें भायर दुसरे कडेन भोंवपाक वता येना कारण अशें आंगार कितें हें जालें जाता म्हणून आमी सगळे त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी सगळें प्रिकॉशन काल आमी एक सायडीची रिटर्निंग वॉल कंप्लीट केली. ऑलरेडी चालू आसा. प्लस लिचर टँक करतात आमी जवळ 6 लिचर टँक ऑलरेडी काम चालू फूल स्विंग चालू आहा. प्लस एक सायडीचो आमी ह्या सायडीचो लेफ्ट सायडीचो आमी रोड केला. ह्या सायडीन फाटीं एक इश्यू जालो की आमचे ड्रायव्हर म्हणटाले की गाडी वयर चडपाक त्रास जाता घालपाक हालता तरी काल आमी दामोर करून एक रोड तयार केलो. आतां ह्या सायडीचो आमी कॉन्क्रीट रोड करतात. ताका लागून ते कॉन्क्रीट सारकें जितलें आमी थंय आमी गरजेचें आसा. आनी तुमकां हांव एश्युरन्स करता कारण एक 2-4 म्हयन्यां भितर त्या सनसेडा रिजल्ट सगळ्या मडगांवकारांक न्ही जे पयशे आमी मोडटा पळय सगळे 14 फायनान्शियल आमी म्युनिसिपालिटीचेर कांय बर्डन घेना. कितले टोटल अमाउंट टोटल अराउंड आतां एक सद्याक ते रिटर्निंग वाले ते 48 लॅक्साचो कितें टेंडर तातूंत भितर मातशें रिवायज करता आनी कितें आमी पयलीं थोडी वॉल आशिल्ली ती मेसनरी घेतिल्ली ती आमी आतां कॉन्क्रीट रिटर्निंग वॉल तो डिफरन्स जालें रिवायज ताणें थोडें कितें केलां. अशें करून तुगे जवळ जवळ
एक रिटेनिंग वॉल आमी बाउंड्री रिटेनिंग वॉलूय बांदता आमी ताजो जो एस्टिमेट आहा 96 लाख सुमार आनी बाकीचे म्हणजे सगळे बारीक बारीक एस्टिमेट 12 लाख 34 लाख अराउंड एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन करूना रफली अराउंड एक व्हडले एस्टिमेट रिटेनिंग वॉलाचो एस्टिमेट आहा म्हणटा तो जवळ 94 लॅक्साचो. मंगळारा सकाळी पणजेत येरादारीची बरीच कोयणी जाल्ली. स्मार्ट सिटी खाला पणजेत सगळ्यांक खणून दवरिल्ल्यान सदांच येरादारीची घसमुट्टी जाता. सकाळी कामाक वचच्या वेळार आनी कामावेल्यान सुटच्या वेळार पणजेत येरादारीची बरीच गैरसोय जाता. वरांची वरां ट्रॅफिक जाम जाल्ल्यान लोकांक कामाक पावपाक कळाव जाता. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.